17 तारखेक सकाळीं आमकां एक कॉल आयलो की एक बायल मनशाची डेड बॉडी ITC कुंकलीम एक आयसोलेटेड प्लेसीचेर आसा म्हणून. सो आमी थंय गेले. पळयत जाल्यार एक डेड बॉडी थंय आशिल्ली बायल मनशाची. मागीर आमी तपास केलो आनी ती डेड बॉडी आयडेंटिफाय जाली आनी ते बायलेचें नांव आमकां कळ्ळें की सुलक्षा गांवकर म्हणून. ह्या संदर्भान मागीर आमी इन्वेस्टिगेशन केस रेजिस्टर केली, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें आनी एक आरोपी धरिल्लो आसा. ताचें नांव आसा साईनाथ सावंत म्हणून, आंबावली केपें रावपी. तो सेक्युरिटी गार्ड म्हणून कलेक्टर ऑफिसाच्या कॉम्प्लेक्सान कामाक आसा. ताका आमी आतां कोर्टा कडेन प्रोड्यूस करून 7 दिसाचो रिमांड घेतिल्लो आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा आमचो. ती बायल आशिल्ली ती ऑलरेडी मॅरीड आशिल्ली? हय, पयलीं मॅरीड आशिल्ली पूण तिगेलो घोव एक्सपायर्ड जाल्लो. ओके. आनी ती थंयच कामाक आसली? ना, ती एक रेस्टॉरंटान कामाक आशिल्ली मडगांव आनी हो तिजे कडेन फ्रेंडली आशिल्लो फ्रेंड. आनी आजून पसून आमी इन्वेस्टिगेशन केलां ताचेर कळटा की तें ताजे कडेन लग्न जावंक सोदतालें आनी ह्या हाका लागून ताणें ताजो मर्डर केलो.